चिमला युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोनही सरकारचे प्रकल्प आड प्रजासत्ताक दिसा निमतान चिमलकारांनी बांबोळे खर आंदोलन केले। आमकां अजूनही स्वातंत्र्य मेळूंक ना, सरकारान हे प्रकल्प रद्द करूंक ना जाल्यार 30 जानेराक महाआंदोलन करतले अशी शिटकावणी चिमलकारांनी दिली। मजगती चिमलाचे तळे आणि जमनीचे सर्वेक्षण पुराय जातकीच आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाकडेन परत चर्चा करतलो। सगळ्यांनी शांतिकाय बाळगुची असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला। युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा आड फाटल्या 1 म्हयन्यासावन चिमलाकारांचे आंदोलन सुरू आसा। प्रजासत्ताक दिसा निमतान चिमलाकारांनी बांबोळे खर आंदोलन केले। आमकां अजूनही स्वातंत्र्य मेळूंक ना, सरकारान आमचे हातपाय पांदून दवरिल्ले आसा। सरकार हो प्रकल्प रद्द करिना तो मेरेन उपोशण चालूच दवरतले। तशेंच आमची मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार 30 जानेराक करो या मरो म्हळ्यार महाआंदोलन करतले अशी शिटकावणी चिमलाकारांनी दिली। हे दोन्ही प्रकल्प रद्द जाल्या उपरांतूच प्रजासत्ताक दीस मनयतले अशी भूमिका आंदोलन करप्यांनी घेतल्या। मजगती चिमलाचे तळे आणि जमनीचे सर्वेक्षण पुराय जातकीच येता त्या मंगळारा आंदोलकांच्या शिष्टमंडळा कडेन परत चर्चा करतलो। कोणीच गडबडीन निर्णय घेवचो न्हय, सगळ्यांनी शांतिकाय बाळगुची असे आव्हान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केला। 26 जानेवारी जो आसा रिपब्लीक जाल्या म्हणजे प्रजासत्ताक लोकशाही आमचे या झाली। खरी सुरुवात केन्ना जाली? 26 तारीख प्रजेची सत्ता आयली। पूण आयज आमकां अशें दिसता जे तरेन सरकारचो ह्या बिहेवियर आसा ह्या हितून आमकां खास करून आमकां यश्टीक तर दिसता आमकां प्रजासत्ताक आमी जाले काय ना हो आमच्या समोर प्रश्न आसा। कारण जे तरेन आमचेर अन्याय जाता हे अन्याय जर पळयले जर जायत तो आमकां आमी तुमकां पयलींच सांगिल्लें आमचो हो सिंबॉलीक हे आसतलो, स्ट्रायक आसतलो सिंबॉलीक। ही अशी आमची परिस्थिती आमकां बांदून दवरिल्ली आसा। आमचो आवाज आसा तो घुसमटून उडयल्लो आसा। कोण आमचे कडेन सरकार जे आसा आमचे कडेन कांय लक्ष दिना। सो परतून म्हणटा हे प्रतिकात्मक हे आसा की आमी अशा पद्दतीन हो हे लोकशाहीन लोकांचे आमचे जर तुम्ही म्हणटा खरेंच जर आमकां जर लोकशाही हांगा ही लोकशाही न्ही, हांगासरले मूळ निवासी जे आसा त्यांचेर जर तुम्ही अन्याय अत्याचार करपाक लागले तुमचे मोठमोठे तुमच्या हेजे क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा तांकां वगैरे मदत करपा खातीर जाल्यार आमची परिस्थिती ह्या स्वतंत्र भारतान ही अशीच आसा। आयज आमी प्रजासत्ताक दीस मनयता पूण ना, अजून ह्यो ज्यो शृंखला आसा हेच्यो बेडयो ज्यो आसा आमच्या हातून तश्योच पडलेल्यो आसा। आता एक डायरेक्ट मेसेज प्रमोद सावंताक आम्ही दिता। 30 तारीख आमचे महाआंदोलन पणजे जातले आणि ते 30 तारीख आमचे करो या मरो आंदोलन। 30 तारीख आम्ही अशे ओगी रावची ना। तुम्ही कितले पुलीस फोर्स आड, कितले तुम्ही मामलेदार आड, कितले तुम्ही कलेक्टर आड आम्ही ओगी रावची ना। आणि तुमकां सांगता जे माग आमच्या पायाकडे त्या दिस आम्ही हाडटले का ना? हे दोन्ही प्रोजेक्ट आम्ही स्क्रॅप करतले का ना? ही डायरेक्ट चेतावणी हे आदिवासी लोकांची, हे बहुजन लोकांची जेमाक दिता। आणि खरं आमचा रिपब्लिक डे आम्ही ते दिस या दोन्ही प्रोजेक्ट स्क्रॅप करून 30 तारीख पणजे महाआंदोलन करतले। आमका नका, आमका नका, आमका नका, आमका नका। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर।